Speaker sir, answer as per cycle style. सभापती महोदय, आम्ही असे म्हणतात देश असा ना हय बरोबर नाही चुकता आल्या सांग तू. भारत व कृषी प्रधान देश असा तातू भितर गोंय प्रदेशूय कृषी प्रधान राज्य असा. आता या गोंया भितर संजीवनी साखर कारखानो ज्या बहुउद्देशीय संकल्पनेतल्यान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या कार्यकाळान जन्माक येयलो तिची जी कल्पना आसली ती कल्पना शेतकऱ्यांचे उत्थान करपा खातीर शेतकऱ्यांच्या उपजीविके खातीर शेतकऱ्यांचो जो उपजीविकेचो प्रश्न आसा आनी शेती ही एका संपन्न अवस्थेक हाडपाक $5 कोटी दिल्ले गेले. आता ते 5 कोटी वसूल करपाक कितें स्टेप्स घेतले गेल्या हो एक प्रश्न आसा. दुसरें म्हणजे हे डेक्कन सुपर टेक्नॉलॉजी पे केले वयता आनी ते जे 5 कोटी तो कोण मनीस घेवन पवळो ते वसूल करपाक सरकारान कितें स्टेप्स घेतल्या. आता हांव आशा करता की हे डेक्कन काय कितें म्हणटा पळय तें अशेंच करिना न्हू हेचे म्हाका जाणून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, माननीय सदस्य विनय पालेकरान जो प्रश्न विचारला हो खूप महत्वाचो. कित्याक सुरवात जाल्लो आनी ती स्थापना जाल्ली पूण सुरवात जालो तो मागीर 73 पर्यंत वर्साक शेवटचे म्हणटा अशें आयज ते चालू उरलो आनी तेजे उपरांत तो बंद आसा तो संजीवनी दिवपाचो जो प्रयत्न ह्या सरकारान चलिल्लो आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान चलिल्लो आसा, शेतकारांक भितर तेंचे भितर अजून दुमत आसा. आमी मिटींग खूब घेतल्यो, खूब मुख्यमंत्र्यान मिटींग खूब घेतल्यो. काही शेतकरी संघर्ष टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तूच म्हणटा तूं हे आन्सर कशें दिता तें म्हाका प्रश्न पडलो पयलो. हें तुवें खरें आन्सरूच दिवप न्ही, कायद्यान कोऑपरेशनान आन्सर दिवप. आतां तूं आन्सर एग्रीकल्चराक तें दिवचें म्हणून पूण प्रॅक्टिकली एग्रीकल्चरा कडेन कांय तें येवंक ना हें तुमचें आन्सरूच सांगता. तुमचे आन्सर म्हणटा देर इज नो कॉन्क्रीट प्रपोजल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ शुगर फॅक्टरी टू इम्प्रूव द क्वॉलिटी अँड क्वॉन्टिटी ऑफ प्रोडक्शन. हें एक. दुसरें, government has issued a notification number 23/1 of 87 dated 12/10/2020 to transfer Sanjeevani Sugar Factory and other similar factories by whichever by name. हें कितें?
फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन टू एग्रीकल्चर. आणि ताजे फुडें तूंच म्हणटा की देर इज नो प्रपोजल टू हँड ओवर दीस टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो स्पीकर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर मिनिस्टर याद करूंक सोदता, लास्ट कॅबिनेट मिटींग मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना ताजे घरान जाल्ली 19/2/2019 म्हळ्यार 19th of February 2019. तेन्ना एक कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें की हे संजीवनी फॅक्टरी कोऑपरेशना कडच्यान एग्रीकल्चरा कडेन येवची. कित्या खातीर की ती जर रिवायव करतले जाल्यार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेन 70% ग्रांट मेळूंक शकतात, ग्रांट लोननी, आनी खूब पयशे जाय ही फॅक्टरी नवी करतले जाल्यार. ही फॅक्टरी गेले 2 वर्सान हांवें तेन्ना म्हणिल्लें, म्हजो स्टेटमेंट आहा तेन्ना हांव आतां पळयतालो टायम्स ऑफ इंडियाचेर वाचतालो की ही फॅक्टरी कोमान आहा म्हणून. ह्या 2 वर्सान तुमी ही फॅक्टरी मारली, पेशंट मेलो कसो? इट इज नो लॉंगर क्रशिंग केन. हे स्पीकर सर पयलें आसा. सो भाऊ साहेब बांदोडकराची लिगसी म्हणजे कितें आहा ती तुमी काबार केली 2 वर्सां. फर्स्ट हें तुमी एडमीट केलां. दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर, जेन्ना तुमी उलयतात की ह्या फॅक्टरी खातीर आमी पयशे दिवपाक तयार आहात, 2 संघटना आहा, 2 संघटनाचे भितर तांचे भितर एकवट जावंक जाय आनी मागीर आमी पयशे दिवपाक तयार आहा. तुमी कितें दिताले? तुमी कितें दिवंक सोदतात आनी आमी कितें दिताले? आमी दिताले 3,000 रुपया पर मॅट्रीक टन. तातूंत 1,200 रुपया कांण्याचे, 1,800 रुपया अश्युअर्ड प्रायस आनी 600 रुपया हार्वेस्टिंगाचे. म्हळ्यार 3,600 रुपयांक तुका उशिकाणो तो फार्मराक मेळटालो. आय विल एग्री दॅट इफ यू कंपेर खानापूर, कर्नाटका, दीस इज द हायस्ट रेट. इतले वयरांनी रेट मेळूंक शकना. सो तुमी शेतकऱ्याक प्रोटेक्ट करूंक सोदताले. तुमी न्ही आमी. तुमी कांय पयशेच दिले ना. तुमी हांगा सांगला की आमी दिवंक ना म्हणून पयशे. आयक दिले. सेकंड स्पीकर सर, तुमी म्हणला एंड ऑफ मार्च आमी दितले म्हणून फॉर द नेक्स्ट 5 years. आतां एंड ऑफ मार्च जालें, खंय कितले पयशे दिले तुवें? 1 रुपया दिवंक ना. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार अशें आहा की ह्या फॅक्टरीक तुमी आतां एक कमिटी केली. कसली कमिटी ही? फॅसिलिटेशन कमिटी. फॅसिलिटेशन कमिटीचो चेअरमॅन कोण? शेतकरी. 600 शेतकरी आहा गोंयांत. शेतकरी 600 आहात, 750 हेक्टर रोयतात. कोण रोयता चेअरमॅन फॅसिलिटेशन कमिटी? स्पीकर सर सांग मातशें. हांवें विचारूंक ना म्हणून विचारता. चेअरमॅनान नांव कितें? शुगर केन फार्मर्स फॅसिलिटेशन कमिटी. गव्हर्मेंट इज असेसिंग द पॉसिबिलिटी टू रिस्टार्ट द sugar mill. Government has constituted sugarcane farmers facilitation committee to resolve the various hardships faced by the sugarcane farmers. कोण तो चेअरमॅन? पहिली सप्लिमेंटरी ना सांग मरे नाव सांग मरे. सांग मरे नाव कळूंक नाका. हांवूय आशिल्लो एग्रीकल्चर मिनिस्टर. कोण रे नाव कितें ताजें? सांगपाय हा कंप्लीट कर, हांव रिप्लाय येता. स्पीकर सर, नाव कोणाक रिहॅबिलिटेट करूंक दिवंक ना न्ही. कित्याक स्पीकर सर अशी एक केस जाली की हो उशिकाणो कापपाक हार्वेस्ट करपाक टोळी म्हणून येता. टोळी. हे टोळयेक एका ऑफिसरान 5 कोटी रुपया दिले. सर आनी स्पेसिफीक प्रश्न कितें आहा पळय न्हू तो विचारचो. विचारलो म्हण नाव कितें म्हणटा पयलो सर? एडवोकेट नरेंद्र सावयकर कमिटीचो. थँक्यू. हे सांगपाक कित्याक कशा प्रॉब्लेम कितें जातालो? 15 मिनटां उलयतलो आनी मागीर एक सांग म्हणटलो. ते नाका, तेणी स्पेसिफीक सांगता. 5 कोटीचे तो सांगता पळय न्ही, 5 कोटीचे हांव सांगता तेजेर कंप्लेन फायल जाल्या. तुम्ही पोडतो घातलो ताका. कोणाक? विजिलन्स केस घातली तुका तेजेर 5 कोटी आहा पळय न्ही, कंप्लेन फायल आहा, केस चालू आसा. केस चालू आहा. कसली केस चालू आहा? तुवें ताका पोडतो घातलो, रिइन्स्टेट केलो. सर फटाशो फोडटा हांगा असेंब्लीक. स्पीकर सर, ती केस चालू आसा अजूनय बी. स्पीकर सर, हांव फुडें नका विचारूंक सोदता. ही जी डेक्कन म्हणून तुवें हाडल्या, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजीस असोसिएशन, हें ऑन वॉट बेसीस तुवें चूज केलें? आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या हातांनी फॅक्टरी ना. तुमी ते डेक्कन शुगराच्या हातान दिवपाचें बी आहा काय कितें? काय तुमचो दोळो 125 हेक्टर जमनीचेर आहा.
कित्याक 125 हेक्टर जमीन आहा हे फॅक्टरी कडेन, ती सायडीन आहा, त्या जमनीचेर बी प्रॉपर्टीचेर बी तुमचो दोळो बी आहा काय म्हणून हो म्हजो क्वेश्चन. कित्याक प्रॉपर्टीचेर खूब जाणांचो दोळो आसता हांगा. स्पीकर सर, माननीय सदस्य विजय सरदेसाईन जे विचारल्या प्रमाणे शुगर केन फार्मर्स फॅसिलिटेशन कमिटीचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर असतात आणि ताका बाकीचे मेंबर असतात. आमचो सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर आसा, आदलो आमदार वासू मेंगांवकर आसा आणि बाकी सगळे फार्मर आणि बाकी सगळे फार्मर्स असतात, सगळे फार्मर्स आणि नरेंद्र सावयकर फार्मर शुगर केन फार्मर. बरें खुश. ओके गुड Farmer गुड. मरे. बरें 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 व्हेरी गुड फार्मर व्हेरी गुड. ताका बी दिवपाची करून आमरे फॅक्टरीज, कित्याक तुज्या हातान ना दी वचत, ऐक तुज्या हातानूच ना दी, सांगता ताज्या हातान वचत रिहॅबिलिटेशन म्हणून. म्हणटकीच हे कमिटी काडपाचो उद्देश सरकारचो इतलोच की हे परत पुढे सांगता संजीवनी खऱ्या अर्थान संजीवनी दिवपाचें काम जे आसा ते डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान घेतलें आसा आनी हाजे खातीर सरकार कारखान्या बद्दल परत कारखानो उबो जावचो. कारखानो उबो करता आसतना सुद्दां कितें कितें डिफिकल्टी येवं शकता. कित्याक कारखानो जो आसा तो खूब पयलींचो, कितलीं वर्सां जाल्लीं आसात, तेजे खातीर तो परत त्याच कंडिशनाचेर येता आसतना तोच कारखानो चालू करून परत उसच तेचें हें करप काय कितें. दुसरो प्रश्न आयलो तो इथेनॉल. हाजो प्रश्न कितें आयलो की बाकीच्या आख्ख्या देशाक मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलाचें हें चालू आसा आनी ताका लागून सद्या हा तो कारखानो उबो करून परत ऊस उत्पादन ऊस चलपाक जाय. दुसरें डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी एसोसिएशन जे आसा ते पुणेचे, तांकां आजून तशें तांकां स्टडी करपा खातीर हें केल्लें आसा. तांकां आजून कांय दिल्ली ना, कोणी पयशे दिल्ले ना, कांयच ना. ना पूण हांकां ऑन वॉट बेसीस तुमी ताजे त्या नांवाचेर पावले? कोणें तुमकां रिकमेंड केलें? जेन्ना काही कडेन वचून हे कमिटीनी स्टडी करपा खातीर केल्लें आसा, हाजे खातीर कोणी पयशे कोणाक दिल्ले नात. म्हणजे हे सगळे उद्देश इतलो आसा की खंय तरी हे कारखानो जातलो बेगीन चालू जावचो, होच उद्देश आसा. दुसरें तुमी म्हणलें की पयशे आमी दिले ना म्हणून, हें चुकीचें. पयशे ह्या वर्साचेर दिवपाचे उरला. गेल्ल्या वर्सा आमी दिले. गेल्ल्या वर्सा 600 रुपया हार्वेस्टिंगाचे पयशे दिले आनी सपोर्ट प्रायस जो 1800 रुपये तेय दिले, 1200 रुपया तेय दिले आनी जे पयशे आसा ते दिले आमी. ह्या वर्साक उरला ते थोडे हे कन्फ्युजना खातीर उरले आसात. स्पीकर सर, December to March begin न्ही, पूण दिस वॉज द कन्व्हेन्शन फॉलोड बाय द देन गव्हर्नमेंट. आतां हें कन्व्हेन्शन आमी एंड ऑफ मार्चाक आहा. आज तारीख 26 मार्च. सो आय एम नॉट आस्किंग समथींग विच इज आउट ऑफ द युअर आन्सर इटसेल्फ सेज एंड ऑफ फेब्रुवारी. म्हणून म्हजो क्वेश्चन सारको आहा. स्पीकर सर, हेजेर हांव थोडक्यात सांगता. त्या संजीवनीच्या कमिटी कडेन हांव 3 फावटी बसलो. त्या संजीवनीच्या कमिटीक प्रपोजल दिलो कितें ऊस जो आसा हो ऊस तुमचोच, तुमीच कट करपाचो. पयलीं जो ताका 2600 रुपया पेमेंट करी, ताजे ऐवजी आमी 3000 रुपया पर टन एवरेज फाटल्या 5 वर्सांची काडून तुमकां पेमेंट करता. हेजेर तुमी एग्री दिया, जेणे करून आमी तुमकां आनी हार्वेस्टिंग आनी हे ते पयशे दिना. 3000 रुपया पर टन डायरेक्टली ऊस तुमी मारा, तुमी फॅक्टरीक घाला. 3000 रुपया फर्स्ट इयर, सेकंड इयर 2800, 2600 आनी 2400 ह्या पद्दतीन आमी विड्रॉ करता. ओके. आनी दुसरें हितूंतल्यान सबसिडी विड्रॉ करता. संजीवनी खंयसरूच बंद पडची ना, संजीवनी चलतली. ताज्या फुडें जो आसा तो तुमी संजीवनी ऊस 5 वर्सांनी घालपाचो. तेजो रेट मेकानिजम ठरोवपा खातीर फक्त सरकार इंटरवीन करतलें. तुमकां रेस्ट ऑल द सबसिडीज ऑफ द एग्रीकल्चर, तुमकां WRD ज्यो उदकाच्या बाबतींत हो प्रपोजल दिले बरें आसा. तुमकां तुमची कमिटी सांगता 3600, हांव 3600 दिता. ऊस आतां आमचो जालो, बरोबर आसा. ऊस म्हणटा तुमी आमकां दिया, आमी फॅक्टरीक घालता म्हटलें आनी जो लायता तेकाच पयशे मेळटले. फुडल्या वर्सा जर ऊस लावंक ना आमी पयशे दिना. हेजेर
₹3,600 रुपया दिता. फुडल्या वर्सा जो आहा पळय न्ही, फुडल्या वर्सा तेजेर प्रायजाचेर आमी परत उलोवया आनी त्या प्रमाणे प्रायस कितें तो ठरोवया. हो प्रपोजल तांकां दिला. तुमी सांगले तुमी रायटिंगान दिया म्हणून. परत ही कमिटी परत येयली आनी आमकां दुसरो प्रपोजल मान्य ना. तुमी पयलीं दिल्लो तोच प्रपोजल I admit that the rate that you are giving them is one of the best rates, is the highest rate. I also know. because जर आता दुसरी गोष्ट आहा, हे शेतकरी जे एजिटेट करतात ते खंय एजिटेट करतात चड करून सांग्यार. हय, तूंय गेला, हांवूय गेला, सगळे गेल्यात. सांग्याचो आमदार ते कमिटीन कित्याक ना आसा. खंय आहा रे तुजो? सुभाष फळदेसाय आहा, तवडकर आहा, पूण तो ना. तो ना थंय. ताका ते रिवायवल करपाक तुम्ही ताका कित्याक घेना? लोकप्रतिनिधी तुमचे बरोबर आहात, तोच लोकप्रतिनिधी. हे कसले राजकारण कशें करता तूं हातून? खंयची कमिटी वाचता तो ना तातून. प्रसाद असा खंयच्या हातून आहा रे? एसोसिएशन कमिटी ना रे, तो ते हातून ना. पळय चॅक कर, जी कमिटी तुम्ही केल्या. आयकाय, पयले कमिटीक प्रसाद गांवकार मिटिंगेक प्रेसिडेंटूय आसा. अरे. गव्हर्नमेंटान कमिटी रिवायवल काडल्या, तितून आमदार प्रसाद गांवकार आसा. खंयच्या कमिटीन ना तो? खंयच्या कमिटीन तुजो फळदेसाय तवडकर आहा? हे पळय मरे सगळ्यांची नांवां आसा. स्पीकर सर, एक जे हे आतां केलां, तुका फुडें सांगता, 5 कोटीचे जे आमी कापपाचे आयले पळय, ताचे कशें जातले पळय. आतां कितें करता तूं? केन घेना. तूं म्हणटा आमी इतले पयशे दिता, तूं जाय ते कर केनाचे. जाय जाल्यार काडून कुशिकाण रोस करून वीक, ना जाल्यार व्हर आनी खानापूर वीक. ओके, आतां अशें जावपाचें आहा की एक मनीस सगळो केन कलेक्ट करतलो, तो व्हरतलो आनी 1,000 रुपयांक विकतलो आनी 200 रुपया आपलें कमिशन दवरतलो. 5 वर्सां आयक, शेतकऱ्याक सांगल्यार तूं पिकूंक चल मरे खानापूर. सर आयक, 5 वर्सां विदाउट, कॅन यू अफोर्ड दिस? हे स्वयंपूर्ण तुझे? अरे स्वयंपूर्ण म्हळ्यार कितें? काय गांजा रोवपाचे ते थंय? अरे गांजा लावपाचे मागीर कितें? तुका सांगला ऊसकारान आपलो ऊस व्हरून आपूण 5 वर्सां तूं 5 वर्साचो इंटरवल दिता. फॅक्टरी जिती करपाक 5 वर्सां जाय तुका? अरे आमी तुका परत सांगता हांव, फॅक्टरी जिती करपाक 5 वर्सां नाका. फॅक्टरी आमी 5 वर्सांची कित्याक दिता तुमी? 5 वर्सां आमी 200 रुपया कमी करतले, 200 रुपया. 5 इयर प्लॅन कित्याक दिता? स्पीकर सर, थोड्या जाणांचो प्रपोजल आमकां उसा वयल्यान शिफ्ट जावपाक जाय. शेतकऱ्यांचेच आसा, आमकां ऊस लावपाचो. गांजा रोवपाक सोदना ते? तेंचो प्रपोजल आहा, तेचे प्रपोजल सायन केल्ले आसा. गांजा रोवपाक सोदना ते? गांजा रोवंक सोदना ते? रोवपाचो विशय ना हांगासर, ऊसूच रोवपाचो विशय आहा. प्रसाद गावकर. प्रसाद गावकर. स्पीकर सर, वयरा मरे. सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, सुधीर न्हवरेकर वयरा. स्पीकर सर, राव रे. स्पीकर सर, म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो आज शुगर फॅक्टरीचेर. म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो, स्टार क्वेश्चन. नाव तातूंत हांवें प्रश्न विचारलो, वेदर गव्हर्मेंट हॅज टेकन एनी स्टेप्स टू रिपेअर ऑर रिप्लेस द मशिनरी एट द संजीवनी. तुजो म्हाका रिप्लाय आसा, द वर्क ऑफ रिपेअर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कारखाना मशिनरी हॅज नॉट येट स्टार्टेड. Government will conduct a technical feasibility study to undertake the repair and replacement of कारखाना. हाका कितें टायम बाउंड तुमी ठरयलां? अमक्या बाबा म्हयन्या भितर आमी रिपेर करतले, अमक्या म्हयन्या भितर कितें? हाका टायम लिमीट काय ना? दीस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. दुसरें, म्हजे कडेन मिनिट्स आसा स्पीकर सर. ती ऊस संघर्श समितीन एजिटेशन केल्लें सांग्यार, आनी त्या एजिटेशनाच्या वेळार सगळे जाण गेल्ले. हांवूय पाविल्लो थंय, प्रसाद गांवकार आनी हांव बरोबर आमी तांकां मेळिल्ले. तांकां मागीर चीफ मिनिस्टरान तुवें आपोवन हाडलें पणजे आपोवन हाडलें, तांचे कडेन डिस्कशन केलें आनी तांणी जें प्रपोजल दिलें तें हांगा मिनिट्स आर सायन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द संजीवनी. मिनिट्स क्लियरली से दॅट दीस हॅज बीन एग्रीड बाय द चीफ मिनिस्टर आनी दे हॅड ऑल्सो एग्रीड. तातूंत भितर 3,600 रुपया पर टन तूं सांगतालो तशें. पे कंपेन्सेशन टू फार्मर्स हू हॅड कल्टिवेट द शुगर रिजन फॉर द फर्स्ट टायम ड्युरींग 1920 आनी 8 वर्सांची एवरेज, 8 years बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय संजीवनी साखर कारखाना, ताजी एवरेज. हे तुमचे मिनिट्स तुमचे हांगा सायन जाल्लें आसा. म्हणजे हांव दीस इज अ डॉक्युमेंट वीच यू हॅड एग्रीड.
आता तांकां पेमेंट कित्याक करना तुमी त्या पीस हांव सांगता हांव सांगता एक मिनिट ना तशें हांव सांगता. चीफ मिनिस्टराचे नजरे काडटा तातूंत कितें जाता तातूंत थोडे जाण पळय आसा तांकां तुमी मातशें म्हाका दिसता हें दिता फूस लायता हे मातशें हें करनाका कोण लायना? हांव सांगता तुका ते म्हाका काली मेळपाक कोण लायना? ते तुमी सांगता हाजेर. आमी सगळे गेल्ले पळय तेन्ना हे सगळे एग्री जाल्ले सांगता कोणेच डिसेंट कर तुजो सांगता हांव सांगता तयारी आसा हांव सांगता आता 3,600 रुपयान फारीक करुया उसाचे पयशे त्यांच्या तुका घेवन या आमकां नाका फुडल्या वर्सा ऊस लायता पळय न्हू तितक्याच जाणांक तितक्याच रेट दिवपाचो पैसे जाल्यार ऊस मारतलो तूं फॅक्टरीक वचताले कित्याक रोयतले तयारी 5 वर्सां दवरल्या म्हणून आमी उसाचे पयशे जेन्ना 5 वर्सां दिवपाची तयारी दवरता मेनवायल आमी फॅक्टरी सारकी करता आमकां ऊस मारपाचो ना 5 वर्साचे प्रोविजन केलें सर 750 फार्मर आशिल्ले 540 जाले कित्याक फॅक्टरी तुवें बंद उडयली म्हाका सांग ताका तुझे कितली 2 वर्सांनी तुवें फॅक्टरी बंद उडयली हे तुमची अचिव्हमेंट 15 कोटी रुपया फॅक्टरी खातीर ह्या वर्सा दवरल्या मिनिट्सां कितें आसा पळय मुख्यमंत्र्याचे नजरे काडून दिता सांगता तुमचे मिनिट्स म्हणटात हा सप्लिमेंटरी आणि म्हणून दिवचो ना हांव. Item number 5, from harvesting season 2021-22 onwards till the factory restart, the farmers will be paid rupees 3,600 per ton on the basis of actual yield production of the farmer. Are you sticking to this? काय तुम्ही चेंज करता आता? सांगता सांगू सांगू स्पीकर सर माननीय लिडर ऑपोजिशन जे म्हणला जे शेतकरी संघर्ष समिती आणि संघर्ष समिती बसा संघर्ष समितीने जेन्ना जी रेट ठरयल्ली आमी जेन्ना सीएमान मिटींग घेवन आमी ठरयल्ली तेन्ना 3,600 रेट हे केल्ली मिनिस्टराची कॉपी तुमी जे उल्लेख करता ती स्वता खुद हांव घेवन गेल्लो वाडे गांवांत आनी त्या लोकां कडेन दिल्ली तेन्ना तशीच ती दिली उपरांत मागीर तेंची जी ऑल गोवा कमिटीची जी कमिटी आसा तेमची येवन सांगप जालें की ते संघर्ष समिती जेन्ना सांग्यार बसली तेन्ना तुमी मेळपाक गेल्ले हांव सुद्दां स्वता मेळपाक गेल्लो थंय मागीर तेंची ऑल गोवा कमिटी आसा ती सुद्दां तांकां जॉयन जाल्ली आमदार म्हणटू सांगेचो आसलो आमी सगळे आसले तेमी मागीर परत ऑल गोवा कमिटी येवन सांगपा लागली की आमी जे ते थोडे लोक तांकां ते समजलें ना की 3,600 जे 8 वर्साचो एवरेज काडून दिवप म्हणल्यार सुद्दां तें हें जातलें तेन्ना आमी पयलीं जे डिमांड केल्लो 3,000 2,800 तो फॉर्मुला आमकां दिवपाक जाय मागीर तेंचे भितर आनी मिटींग जाली दोनी संघर्श आमच्या घरा कडेन सुद्दां एक फावटी बसलेले दोनी कमिट्यो आनी तेंचे भितर एक मिटींग जावन तेमी परत ठरयलें की जो ओल्ड पयलींचो जो फॉर्मुला आसा तोच आमकां दिया म्हणून आनी तेजी हालींच मिटींग जाली आमच्या 8 दीस पयलीं की आमकां तें हें नाका लोकां भितर काय कन्फ्युजन आसलें तें आमी हें क्लियर केल्लें आसा थोडेशे कितें 2 लास्ट तुमकां मेळ्ळे पळय ते तेमी परत सांगले आमकां परत सांगले कारणान ते उरले आसा पयशे आमी ताका लागून दवरले नात तेंचे भितर आमी पयलीं ती मिनिस्टराची कॉपी दिली खरी हांव खुद घेवन गेल्लो ती कॉपी घेवन थंय वाड्या गांवांत पण मागीर दुसरी ऑल गोवा कमिटी येवन तेमी म्हणलें की ना आमकां पयलींचेच जाय ताका लागून उरले आसा सर क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी फर्नांडीस माझे हे बरोबर नाही नाही हॅलो यू कॅन स्पीक ऑन यू कॅन स्पीक ऑन डिमांड्स पक्षाचा प्रश्न नाही यू कॅन स्पीक ऑन डिमांड यू कॅन स्पीक ऑन जनरल डिस्कशन यू कॅन स्पीक ऑन ट्यूसडे यू कॅन स्पीक ऑन ट्यूसडे ऑन डिमांड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो प्रश्न आमचो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न आणि आम्ही पहिली बसून या शेतकऱ्या कलर क्वेश्चन कलर खातीर हो प्रश्न येवपाच जाय आशिल्लो. आणि You can speak on discussion. You can speak on demand. Because I may be permitted to ask. Already half an hour is over. 4 वर्सां फॅक्टरी बंद आसा 4 वर्सां उडीत मोकळी करून उडयल्या To ask question today. फॅक्टरीची मोकळी करून उडयल्या 4 वर्सां फॅक्टरी बंद करप 4 वर्सां तुम्ही किती करता फॅक्टरी कशी Half बंद an hour करता is already over. शेतकऱ्याचे नुकसान कशें करता आमकां सांगा आमकां आन्सर जाय शेतकऱ्याक त्रासा उडयल्या शेतकऱ्याक त्रासा उडयल्या शेतकऱ्याक त्रासा उडयल्या सर आज भारत बंद 4 वर्सां ह्या लोकांनी त्रासा उडयल्या शेतकऱ्यांनी भारत बंद प्रश्न केला जनतेचो आसा शेतकऱ्याचो आसा मोगो पक्षान स्टार्ट जो केल्लो ताका कारण आशिल्लें धरण बांदल्या नंतर शेतकरी वयर सरलो म्हणून हो मोगो पक्षान चालू केल्लो How to adjourn for 10 minutes? आमचे बंद
सेरुला कोमनिदादी उपरांत आतां पिळर्न कोमनिदादीन जाल्लो भ्रश्टाचार उक्ताडार येवपाक लागला. पिळर्न सिटीजन फोरमच्या वांगड्यांनी पिळर्न कोमनिदादीन घडिल्ल्या भ्रश्टाचाराचेर उजवाड घातला. इतलेंच न्ही जाल्यार ह्या संबंदान गोंयच्या मुखेलमंत्र्या सयत संबंदीत हेर खात्याकूय पत्र बरोवन कारवाय करची मागणी केल्या. कारवाय ना केल्यार न्यायालयान वचपाची शिटकावणी पिळर्न सिटीजन फोरमान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो आदेशाक फाटो दिवन शेती खात्याची हजारांनी सुवात पिळर्न कोमनिदादीन विकल्या खंय. इतलेंच न्ही जाल्यार शेती खात्याक कुशीक करून स्वताच्या नांवार सुवात केल्ल्या गोंयांतल्या एका फामाद आस्थापनाच्या जाग्यार शेती खात्याचें नांव 1/14 उतार्यान घालपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. थंयसरूय शेती खात्या बरोबर खाजगी आस्थापनेचेंय नांव घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ह्या प्रकरणान पिळर्न कोमनिदाद, थळावे पंच, महसूल खातें आनी शार आनी नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी घुस्पिल्ले आशिल्ल्यान तांचेरूय कारवाय करपाची मागणी पिळर्न सिटीजन फोरमान केल्या. एग्रीकल्चर आणि कोमलेदाद हे दोगूय त्या जाग्याक लागलेले आसले. तेजे उपरांत कोमलेदाद हेणेन कितें केलें की हे एग्रीकल्चर जे पळय लागल्या फोम्यान जे लागल्या तेंचें नांव काडपाक सिव्हील कोर्टान गेले. सिव्हील कोर्टान वचून तेंच्यांनी आपले पेटिशन फायल केलें की तें नांव काडपाक. पूण सिव्हील कोर्टान कितें केलें, सिव्हील कोर्टान तेंचें नांव आसा तशें थंयच दवरलें, काडूंक ना. म्हणून ते सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपाक कोमलेदाद हायकोर्टान गेले. हायकोर्टांनी एग्रीकल्चराक तेच सुवातेर दवरलें. ते हेणेन पळय सिव्हील कोर्टान पळय जजमेंट दिल्लो तोच जजमेंट हायकोर्टान राखलो. आनी फोमेन तो म्हणजे एग्रीकल्चर लँड आनी कोमलेदाद हांकां दोगांकूय इक्वल शेअर म्हणजे दोगूय तेजे दोनी. मागीर कितें जालें, 2018 व्हडलो घोटाळो केलो. 2018 एग्रीकल्चराचें फोमेन नांवूच काडलें. एग्रीकल्चर फोमेन तो म्हणून आसलें पळय तें नांवूच काडलें. हें कोणें काडलें? हें काडपाक अधिकार फकत मामलेदाराकूच आसा. कित्याक सिव्हील कोर्टान काडूंक ना, सिव्हील कोर्टान सांगूंक ना, हायकोर्टानूय सांगूंक ना. हायकोर्टाचे सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर आसतानाय तांकां भायर मारून हेंच्यांनी हें काम केलें. उपरांत तेणी कितें केलें, ही पळय ही पंचायत TCP हेंचे कडल्यान NOC घेतल्यो. कितें करपाक, हो व्हडलो घोटाळो करपाक. 35,000 स्क्वेअर मिटर लँड आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणजे पळय 2021 हें 14 फॉर्म काडलें. हें घोटाळो करून 14 फॉर्मार परतें नांव हाडलें. 2012 नांव आसलें, 2018 नांव काडलें आनी 2021 नांव परतें घातलें. आनी हें काम चालू केलें. हें आतां बांदकाम चालू आहा थंयसर. नाल्यार आमी कोर्टान वयतले, हायकोर्टान. हय 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 आमी हायकोर्टान वयतले. आमचो डिमांड हे मनीस पळय जे आहा हांकां सजा जावंक जाय. हें फ्रॉड व्हडलें. 14 फॉर्मा वयलें नांव काडून आपलो सगळो स्वार्थ सादून परते 14 फॉर्मार नांव हाडप म्हणजे व्हडलो घोटाळो. आमी हें आयकलेलें की कोणी लंडनाक आसता, जर्मनाक आसता, तेंच्यो सुवात्यो फ्रॉड करून ते कितें हें नांव. पूण हे पयले पार्ट गव्हर्मेंटाची सुवात गव्हर्मेंटाचे सर्वंट लुटतात. हे पयले पार्ट गोंयान व्हडला. हय आसा न्हू, तें पुर्तुगेज टायम आसतना आहा. हें फोमेन तो म्हणटा पळय ते पुर्तुगेज टायमान ना. आतां एग्रीकल्चर न्हू. आमी हें पळय हाडला न्हू, हायकोर्टाची पळय ऑर्डर हाडल्या. आमी हायकोर्टाची जी ऑर्डर घेतल्या आमी हांडा ITI ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घातल्या मागून.
तेंचे कडल्यान घेतल्या. हय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमी अंडर आयडिया मागून, कित्याक हे 2018 जाल्ले, आमचे कडेन ही ऑर्डर नासली हायकोर्टाची, म्हणून आमी ओगी रावल्ले. सेरुला कोमनिदादी उपरांत आतां पिळर्न कोमनिदादीन जाल्लो भ्रश्टाचार उक्ताडार येवपाक लागला. पिळर्न सिटीजन फोरमच्या वांगड्यांनी पिळर्न कोमनिदादीन घडिल्ल्या भ्रश्टाचाराचेर उजवाड घातला. इतलेंच न्ही जाल्यार ह्या संबंदान गोंयच्या मुखेलमंत्र्या सयत संबंदीत हेर खात्याकूय पत्र बरोवन कारवाय करची मागणी केल्या. कारवाय ना केल्यार न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी पिळर्न सिटीजन फोरमान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो आदेशाक फाटो दिवन शेती खात्याची हजारांनी सुवात पिळर्न कोमनिदादीन विकल्या खंय. इतलेंच न्ही जाल्यार शेती खात्याक कुशीक करून स्वताच्या नांवार सुवात केल्ल्या गोंयांतल्या एका फामाद आस्थापनाच्या जाग्यार शेती खात्याचें नांव 1/14 उतार्यान घालपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. थंयसरूय शेती खात्या बरोबर खाजगी आस्थापनेचेंय नांव घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ह्या प्रकरणान पिळर्न कोमनिदाद, थळावे पंच, महसूल खातें आनी शार आनी नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी घुस्पिल्ले आशिल्ल्यान तांचेरूय कारवाय करपाची मागणी पिळर्न सिटीजन फोरमान केल्या. एग्रीकल्चर आनी कोमलिदाद हे दोगूय त्या जाग्याक लागलेले आसले. तेजे उपरांत कोमलिदाद हेणेन कितें केलें की हे एग्रीकल्चर जे पळय लागल्या फोम्यान जे लागल्या तेंचें नांव काडपाक सिव्हील कोर्टान गेले. सिव्हील कोर्टान वचून तेंच्यांनी आपले पेटिशन फायल केलें की तें नांव काडपाक. पूण सिव्हील कोर्टान कितें केलें, सिव्हील कोर्टान तेंचें नांव आसा तशें थंयच दवरलें, काडूंक ना. म्हणून ते सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपाक कोमलिदाद हायकोर्टान गेले. हायकोर्टांनी एग्रीकल्चराक तेच सुवातेर दवरलें. ते हेणेन पळय सिव्हील कोर्टान पळय जजमेंट दिल्लो तोच जजमेंट हायकोर्टान राखलो. आनी फोमेंतो म्हणजे एग्रीकल्चर लँड आनी कोमलिदाद हांकां दोगांकूय इक्वल शेअर, म्हणजे दोगूय तेजे दोनी. मागीर कितें जालें, 2018 व्हडलो घोटाळो केलो. 2018 एग्रीकल्चराचें फॉर्म नांवूच काडलें. एग्रीकल्चर फॉमेंतो म्हण आसलें पळय तें नांवूच काडलें. हें कोणें काडलें? हें काडपाक अधिकार फकत मामलेदाराकूच आसा, कित्याक सिव्हील कोर्टान काडूंक ना. सिव्हील कोर्टान सांगूंक ना, हायकोर्टानूय सांगूंक ना. हायकोर्टाचे सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर आसतानाय तांकां भायर मारून हेंच्यांनी हें काम केलें. उपरांत तेणी कितें केलें, तुमकां अर्द वर दिलें हांवें. हो प्रश्न तुम्ही डिस्कशनाक उलया, डिमांड्साक उलया. कित्याक आतां डिमांड्साक उलया, डिस्कशनाक उलया न्ही. Tony, call the question. I may be permitted to ask question number 2A. Speaker sir, I may be permitted to ask question 2A. Panchayat Minister, you apply. You Speaker sir, Nini. एडी तेच केला त्यांना असताना आता बरोबर मत आहे. उलोवपाक दिना, माझा बरो प्रश्न. आणि म्हणून तेच केला शेवटी ना इतली वर्सां आणि कितें केला आणि आयज बिझनेस हाडयताय. स्पीकर सर, Speaker sir, डिस्कस करूया. allow me this Up to 12:30. question. For discussion. Vijay.
सेरूला कोमनिदादी उपरांत आतां पिळर्न कोमनिदादीन जाल्लो भ्रश्टाचार उक्ताडार येवपाक लागला. पिळर्न सिटीजन फोरमच्या वांगड्यांनी पिळर्न कोमनिदादीन घडिल्ल्या भ्रश्टाचाराचेर उजवाड घातला. इतलेंच न्ही जाल्यार ह्या संबंदान गोंयच्या मुखेलमंत्र्या सयत संबंदीत हेर खात्याकूय पत्र बरोवन कारवाय करची मागणी केल्या. कारवाय ना केल्यार न्यायालयान वचपाची शिटकावणी पिळर्न सिटीजन फोरमान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन दिल्या. न्यायालयान दिल्लो आदेशाक फाटो दिवन शेती खात्याची हजारांनी सुवात पिळर्न कोमनिदादीन विकल्या खंय. इतलेंच न्ही जाल्यार शेती खात्याक कुशीक करून स्वताच्या नांवार सुवात केल्ल्या गोंयांतल्या एका फामाद आस्थापनाच्या जाग्यार शेती खात्याचें नांव 1/14 उतार्यान घालपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. थंयसरूय शेती खात्या बरोबर खाजगी आस्थापनेचेंय नांव घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणान पिळर्न कोमनिदाद, थळावे पंच, महसूल खातें आनी शार आनी नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी घुस्पिल्ले आशिल्ल्यान तांचेरूय कारवाय करपाची मागणी पिळर्न सिटीजन फोरमान केल्या. एग्रीकल्चर आणि कोमलीदाद हे दोगूय त्या जाग्याक लागलेले आसले. तेजे उपरांत कोमलीदाद हेणेन कितें केलें की हे एग्रीकल्चर जे पळय लागल्या फोम्यान जे लागल्या तेंचें नांव काडपाक सिव्हील कोर्टान गेले. सिव्हील कोर्टान वचून तेंच्यांनी आपलें पेटिशन फायल केलें की तें नांव काडपाक. पूण सिव्हील कोर्टान कितें केलें, सिव्हील कोर्टान तेंचें नांव आसा तशें थंयच दवरलें, काडूंक ना. म्हणून ते सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपाक कोमलीदाद हायकोर्टान गेले. हायकोर्टांनी एग्रीकल्चराक तेच सुवातेर दवरलें. ते हेणेन पळय सिव्हील कोर्टान पळय जजमेंट दिल्लो तोच जजमेंट हायकोर्टान राखलो. आनी फोमेंतो म्हणजे एग्रीकल्चर लँड आनी कोमलीदाद हांकां दोगांकूय इक्वल शेअर म्हणजे दोगूय तेजे दोनी. मागीर कितें जालें, 2018 व्हडलो घोटाळो केलो. 2018 एग्रीकल्चराचें नांवूच काडलें. एग्रीकल्चर फोमेंतो म्हण आसलें पळय तें नांवूच काडलें. हें कोणें काडलें? हें काडपाक अधिकार फकत मामलेदाराकूच आसा. कित्याक सिव्हील कोर्टान काडूंक ना, सिव्हील कोर्टान सांगूंक ना, हायकोर्टानूय सांगूंक ना. हायकोर्टाचे सिव्हील कोर्टाची ऑर्डर आसतानाय तांकां भायर मारून हेंच्यांनी हें काम केलें. उपरांत तेणी कितें केलें, ही पळय ही पंचायत TCP हेंचे कडल्यान NOC घेतल्यो. कितें करपाक, हो व्हडलो घोटाळो करपाक. 35,000 स्क्वेअर मिटर लँड आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणजे पळय 2021 हे 14 फॉर्म काडलें. हे घोटाळो करून 14 फॉर्मार परतें नांव हाडलें. 2012 नांव आसलें, 2018 नांव काडलें आनी 2021 नांव परतें घातलें. आनी हें काम चालू केलें. हें आतां बांदकाम चालू आहा थंयसर. नाल्यार आमी कोर्टान वयतले, हायकोर्टान. हय 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 आमी हायकोर्टान वयतले. आमचो डिमांड हे मनीस पळय जे आहा हांकां सजा जावंक जाय. हें फ्रॉड व्हडलें. 14 फॉर्मा वयलें नांव काडून आपलो सगळो स्वार्थ सादून परते 14 फॉर्मान नांव हाडप म्हणजे व्हडलो घोटाळो. आमी हें आयकलेलें की कोणी लंडनाक आसता, जर्मनाक आसता, तेंच्यो सुवात्यो फ्रॉड करून ते कितें हें नांव. पूण हे पयले पार्ट गव्हर्मेंटाची सुवात गव्हर्मेंटाचे सर्वंट लुट्टात. हे पयले पार्ट गोंयान व्हडला. हय आसा न्हू, ते पुर्तुगेज टायम आसतना आहा. हे फोमेंतो म्हणटा पळय ते पुर्तुगेज टायमान ना. आतां एग्रीकल्चर न्हू. आमी हें पळय हाडला न्हू, हायकोर्टाची पळय ऑर्डर हाडल्या. आमी हायकोर्टाची जी ऑर्डर घेतल्या आमी हांडा ITI ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घातल्या मागून.
तेंचे कडल्यान घेतल्या. हय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमी अंडर आयडिया मागून, कित्याक हे 2018 जाल्ले, आमचे कडेन ही ऑर्डर नासली हायकोर्टाची, म्हणून आमी ओगी रावल्ले.
Honorable Speaker, Question hour. Sorry, 0 hour. सर आता हाऊस ॲडजन जावचे पहिले आम्ही इमिजिएटली एक लेटर दिला सगळ्यांनी म्हणजे आमच्या सगळ्यांच्या वतीन लेटर दिला की 1 hour डिस्कशन संजीवनीच्या इश्यूचेर डिस्कस करना सार मारून दिला मातशे मातशे डिस्कशन टाइम दितलो. आ डिस्कशन टाइम दितलो. टायम दिता होय. 0 hour मेजर आले मग. आज नाका काल कळ्ळें काल हांव हेजेर उलयलां आनी आज येयलां. ओके नाका न्ही. रोहन खंवटे. Speaker sir, mention for 0 hour. Fear and anxiety in the minds of the government employees due to the pending payment of DNS allowance, which has been withheld and not paid for last 1 year to approximately 60,000 government employees and persons employed in aided institutions. The same needs to be paid along with the arrears of the increased DA. Due to the rising inflation of essential commodities in the state, the government servants are finding it difficult to ramp up with the increasing market prices, thereby leaving them financially drained. In addition, there is an urgent need to restart the HBA scheme which was withdrawn due to COVID-19 crisis, at least to persons who have already availed the loan. The state government has made it amply clear that they are financially stable and therefore they should immediately clear the DA pending arrears and also restart the HBA scheme benefits at least to all those who have availed the scheme. The steps government proposes to take in this regard. स्पीकर सर हा. DA विशयाचो DA विशय हा पळय तो DNS अलाउन्स तो फक्त एका वर्सा खातीर हे केल्लो हा हे जाला पळय आमी केन्ना करतले क्लियर विथ थोडो टायम लागतलो. थोडा म्हणजे केन्ना सर. स्पीकर सर, let honorable CM tell when he's doing it. So it is 0 hour. He has promised me already. Alex Reginald. Because, sir, calling the and maybe permitted to call attention of the House, fear and anxiety in the minds of Comunidad members in South Goa over non-disbursement of dividends zone for last 4 years, thereby causing harassment, grave inconvenience, particularly to senior citizens, widows, charitable trusts, religious institutions who are dependent on this income. The steps government is going to take to disperse the dividends. Speaker, sir, dividends and zone is a profit of the Comunidad, and lot of people depend on it. Lot of shareholders depend on it. Lot of zonkars depend on it. Whatever may be, some fellows get small amounts, some fellows get bigger amount. Now, this matter has been going on for last I don't know how many years, but it has been snowballed into where the dividends and zone are not paid, and even income, even the salaries have not paid. Which I have raised that issue, which I have raised it separately. Now it's about Dharama, which is about 48% of the income. So during the pandemic, a lot of money even has been distributed, has been dispersed to workers, to migrant workers, to everybody. And here is a case, even during pandemic, your government doesn't have the heart to give it to the people who really deserve it. Now, we are looking at it in such a way that they have already approached the government for a redressal. Now, from 48% of that Dharama, after so many years, it could have been brought to 25% or something. Because here the question is, Dharama is taken only from Comunidads which earn money. Now, they are earning money because of their work. So, my request is, this Honorable Speaker, that this matter has to be settled down in the interest of public. Otherwise, it will be like this case which is discussed. How it is discussed, Konange Dodo Landache Nagaimon. Comunidads also have a lot of land. Always the issue is whether the government wants to take over that land and do this.
And I don't want that blame to be coming on you as a revenue minister. And I don't want आमगे चेचल बाबा के बारीक समाजाचो chief minister म्हणटाना तेजी येवपा. So I want you to take a decision. Although these Kumdas are an age-old institution, and होय रे तेज म्हणणी हांव मोठेलो आहा रे बट तितू मोठ न्ही तूं सांगत ते भशेन. Speaker sir, so my request is, hoy, Chechile Moto, and Mr. Luigi knows it very well. Speaker sir, my only request is that we should settle this issue. This is too long it is there. Every time I've raised it, this is not the first time I've raised this issue in the exam. I want you to give me a conscious call how you're going to give me an assurance, how you're going to do it also. And we are with the government, and don't think we are raising this issue to oppose you. No, we are with the government. Settle this issue once and for all. Come on. Because it's already done. So the government wired a letter dated 4/3/2021 has instructed the South Goa administrator to take a decision on 10% of the net income. So you just spoke about. So it's already done. Okay. Yeah, that's done. I think that's a good thing. Where I think give him directions that before the season ends in the rainy season. So before that, clear the file. The file has already reached him, so he will take a decision. And also, we've just to tell you, this time the government has made provision to give 100% salary. Vijay Sardesai. I just like to request the honorable member. You see, today Commandant and the Commandant administration. Zero or mention. Zero or only. Zero or mention. Member. I'm talking to zero or only. Zero or mention. Point of order. This is not parallel question hour. Member. They destroyed question hour, and now they Zero want mention. to make 0 hour question hour. No discussion. No discussion, please. Please go by the rules of the house. My only suggestion is appoint a proper administrator, because this is the most neglected area. Vijay Sardesai. Speaker sir, the PWD National Highways has reported that the length of the road from Patradevi to Pauling, which is now National Highway 66, they have reported it to be 96 kilometers instead of the 136 kilometers. This is basically done to avoid the environment impact assessment for the road expansion project. Speaker sir, जर गुगल केलें जाल्यार पत्रादेवी ते पोळ्यांचे 126 किलोमीटर म्हणून मेळटा, पूण PWD आपले विजडमान म्हणटा ते 93 किलोमीटर. Expansion of National Highway 17, now National Highway 66, from chainage 475.040 to 611.00, म्हणल्यार पत्रादेवी to Pauling section, for a total length of 136 kilometers, is a highway project which is greater than 100 kilometers, involving additional right of way and land acquisition greater than 40 meters on either existing alignment and 60 meters on realignment or bypasses. Under item 7F of the Environment Impact Assessment Notification 2006, for which a prior environment clearance for the project in toto is required from the Ministry of Forest and Climate Change. However, PWD, the project implementation agency, has bifurcated the length of this highway into 5 packages to circumvent the requirement of conducting a EIA study and obtaining prior EC from MOEF as mandated by MOEF. हे म्हजो प्रश्न इतलोच आहा की project bifurcation केला with the intent to circumvent the provision of the EIA notification of 2013 and evade the preparation of EIA and obtaining prior EC from the ministry. मंत्र्यान सांगचें नाजाल्यार ह्यो 5 पॅकेजी कित्याक केल्यो? Prophesize. The issue, zero fear and anxiety in the minds of people regarding frequency occurrence of flood-like situation near residential houses due to negligence of one private company which laid underground cable along road at Daman in Kukoli municipal area.
स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना हायवे जे रोड आसताय तितूंत खुंयचे डिस्ट्रिक्ट तांकां डेप्टी कलेक्टर NOC इश्यू करता, पूण NOC इश्यू केलो म्हणून तेणी कन्सर्न डिपार्टमेंटान तांकां येवन हाडून तें फोंडपा जाय. तो मुगे रिक्वेस्ट हांव जाय स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक मागोता मातशें तें तुवें तो केबल आहा तेंची एक्शन घेवचें आनी तें जे फ्लोट जाता जे सिटी तुवें मातशें रिपेर म्हाका सारको करून दिचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, नोटेड. रवी नाईक. Resolution 0. Yeah. It's there. Speaker, sir, I also want to mention, which is a very important, the total members of the assembly, which has been discontinued. Since I am on my legs, I would like to state that earlier used to give questions asked by the members and the answers, so that we could also feel, because these are important matters relating to the people of Goa, the interests of the people of Goa. That is what the members are asking. So kindly restore that. We are not aware who is asking what question and pertains to what subject. So we could prepare and come. No, in 0 hour I am making this mention that restore the earlier. लॅपटॉप जे आसा सगळ्यांक दिल्या आणि लॅपटॉप इट इज अवेलेबल ऑन लॅपटॉप Laptop करू नका. Who has got the time to sit with the laptop? Speaker sir. एक प्रेसिडेंट आशिल्लो तुजे वेळार सुद्दां आशिल्लो आनी मागीर चीफ मिनिस्टर एग्री जाल्लो बिजनस एडवायजर. पयले 5 क्वेश्चन्स पळया, फर्स्ट 5 क्वेश्चन्स ते ताजे तुमी ते सगळ्यांक दिया. ताजें म्हणणें सारकें आसा. पयले स्टार्ट क्वेश्चन येवन 5 क्वेश्चन मॅक्झिमम येता. 5 क्वेश्चन नाका कित्याक एवरीबॉडी somebody there may be 40 questions. बाकीचे ऑनलायन आसता म्हणटा ते. ऑनलायन वगैरे सगळें बरें आहा. ते ऑनलायन आसा. You see now nearly 20-25 minutes we have wasted of the house by making noise. That will reduce. You have to explain to the people. And this is in the interest of the people. We are sitting here. It's a time-consuming affair, and it affects. To take a decision, restore that, so that we can prepare and come. Sir, fear resides in the minds of the people of Ponda. Due to non-completion Golden Jubilee project at Ponda, the construction started in 2014. For the last 7 years, in spite of the additional funds, 2.48 crores has been released by the Chief Minister in 2019, and the action government intend to take this matter. Urban Minister. Agona. Noted. Alex Reginald. Javadekar. मुख्यमंत्र्या कडच्यान आनी टुरिजम मिनिस्टरा कडच्यान हाजे आन्सर एक्सपेक्ट करता. Under the rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly, would like to call on the occasion of 0 hour attention of Honorable Chief Minister, Minister for Tourism on the matter of urgent public importance. Fear and apprehension in the minds of the local Goan artists and artisans, working day and night to showcase their skill and talent in the Shikmotsav festivity, as declared earlier by government and now cancelled. Again, they say that it is there, thus causing heavy financial loss to great extent, and major government intend to take to compensate for their losses. Speaker sir, हांव मुख्यमंत्र्याचे निदर्शनां हाडपाक कित्याक काल 4:27 एक मेसेज आयली सोशल मिडियाचेर की शिगमोत्सव कॅन्सल जाता म्हणून.
त्यानंतर बरोबर 20 मिनिटांनी दुसरी टुरिझम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान मेसेज आयिल्ली सोशल मिडियाचेर. To reply you know, Speaker sir, Municipal Minister, दिले मरे. you have not, he has not replied me. ना म्हजे नांव No, मागेले पयले आशिल्लो न्हू, reply दिवनी मरे. त्याने म्हटले मेंबर ही रिप्लायड What? मिनिस्टर रिप्लायड नोटेड नोटेड दिले तुका Noted. या They will this thing start the construction. Noted means he will give. No, they have to construct, otherwise this is pending. नोटेड Money is there, sir, everything is there. Noted बोलले किती? Message. Noted. Huh? बोर्ड मध्ये बिस्तेतींग उबो रावन नोटेड म्हणो कितें तुझ्या म्हणण्याची त्याने दखल घेतली. ना म्हणजे करता काय ना ते सांगून पडते का आमकां स्पीकर सर त्यांनी सांगपाक जाय नोट केल्या नोटेड सिनियर मेंबर दिस इज 0 hour. त्यांना खबर आहा ती एक सांगची ताणें एवढीकर सवादी माशाय आज 2 मेसेजी एका फाटोफाट आयल्यो. 4:27 एक मेसेज आयले बरोबर हांवें टायपिंगा घेतलें. I will type this at 4:33, this resolution. And I found that after 20 minutes, there is a message from Tourism Minister stating that no, we will decide. हांव इतलेंच म्हणटा शिगमोत्सव हो परत शेतकऱ्यांचो खेळ. वसंत ऋतू आयले बरोबर शेतकऱ्यांक जे कितें मेळटा ताचो आनंद मेळोवपाचो क्षण. आणि गांवांत हो शिगमोत्सव आमी आमच्या साजरो करता. जो शेतकरी आसा तो प्रताप सिंग रावजी राणे जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी रवी नायक चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तांणी हाका वेगळेपण हाडलें. सबंद गोंयांत हो शिगमोत्सव त्यांनी व्हेलो. हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता तांचें. आनी आज परिस्थिती अशी की कोविडा लागून तो जर तुम्ही बंद करता सारको बंद करा. जी कला पथकां आसा जे कला पथकां स्थापन करता तांकां जे मानधन मोठ्या प्रमाणात दिवपाक जाय तें दिया. 3 जाका गाडयो आसता ताजो कॉस्ट हो 3 लाख आसता. 2 गाडयो आसता ताजो कॉस्ट 2 लाख आसता. आनी 1 गाडी आसता ताजो कॉस्ट 1.5 लाख आसता. तसोच रोमटामेळ जो आसता तातूंत 350 लोक कमीत कमी आसता. एक रोमटामेळ जवळ जवळ 1 म्हयनो हे भुरगे प्रॅक्टीस करता लोक. आनी इतलेंच न्हय ताजो कॉस्ट इज ऑलमोस्ट से अबाउट 3 लाख रुपीज एका रोमटामेळाचो. आमचे बोरयेंत आसा सुभाष शिरोडकार ना. आमच्या मडकयत 3 आसा. सावड्डे मतदारसंघात आसा. त्यानंतर फोंडे आसा. ह्या सगळ्यांनी हे तयार करपाक दीस घालयल्या. त्या शिवाय बाकीची पथकां आसा तारगडी म्हण आनी कितें कितें म्हण भरपूर पथकां आसता. तुमी घेना पयलीं तुमी सांगलें 3च तालुक्यांत आमी घेतले म्हणून. 9 तालुक्यांत वचपाचो शिगमोत्सव कोणी तरी कंपॅरिजन केलो की आमी कार्निवाला सारके करता. कार्निवाल एका वेळार दोतोर विली आसतना ते आसा बागरांत. टुरिझम मिनिस्टर तुका सांगता टुरिझम मिनिस्टर हांव थंय आमदार म्हणून आशिल्लो. टुरिझम मिनिस्टर दोतोर विली आसतना ताणें सांगलें हो खेळ आमचो न्हय म्हणून. तरी आसतना टुरिझमा खातीर तो करुया म्हणून आमी एग्री जाले. पूण त्याच बरोबर डू नॉट कंपेर शिगमोत्सव विथ एनी अदर थिंग्स. हांव परत सांगता आतांच शेतकऱ्याचो एक प्रश्न नाका थंय गेलो कारण शिवाय. 4.5 कोटी जर ते मोडिल्ले जाल्यार आज हो प्रश्नच येनाशिल्लो. आनी आज म्हाका परत हांगा उबो रावचो पडटा. तुमकां सांगचें पडटा की अशें करूं नाका. तुमकां कोविडा लागून तुमी कॅन्सल करता कित्याक तांकां कंपेन्सेशन दिया. 3 कडेन खेळोन हें जावचें ना. 9 तालुके आसा. मार्मगोवा नाका ताका ताणें सांगचें उबें रावन मार्मगोवा नाका म्हणून. मडगांव तुमी दवरलें. म्हापशें दवरता तुमी. सत्तरी नाका बिचोली नाका कित्याक सर तितलो आतां सांगता न्ही एकदां कितें तरी सो एक डिसिजन दिया. म्हाका डिसिजन जाय. आयका सांगता म्हाका डिसिजन जाय. तुमी कंपेन्सेट करतले की ना
काय तिनूच खेळयतले हे म्हाका आन्सर दिया काय कोविडा लागून एकूय खेळोवचे ना तेही आन्सर दिया. हांव इनवॉल्व आसता तूं कितल्या वर्सां तो इनवॉल्व आसता स्पीकर सर, कितल्या वर्सां आमी ढवळीकर उलयला तेजे बद्दल माझे काय ना तो शिगम्याचो मोगी सारको. ऑफकोर्स कितलेशे हे करता हांव चित्र म्हाका कितें जाय तुजे कडल्यान शिगमो जाय काय नाका? ना ते कोविडा लागून जर तुमी कॅन्सल करता कोणे केला कॅन्सल? हांवें कोणा मेसेज दिवना कॅन्सल करता. डिसिजन आज घेता म्हटलें हांवें. काल तुमच्या ऑफिसांतल्यान आज डिसिजन ऐका मेसेज ही तुमच्या ऑफिसांतल्यान आयली. तुमच्या ऑफिसांत पहिली मेसेज कॅन्सल म्हणून आम्ही सांगू ना. आयल्या आयक रे बाबा, कॅन्सल म्हणून आम्ही सांगू ना. आम्ही आज डिसिजन घेवपाचें. आता तुका जाय काय नाका तें उलोव सारको पळय. तुम्ही जर करतले जाल्यार 9 तालुक्यांत कमीत कमी करपाक तें सांगनाका तूं म्हाका. अरे ऑफकोर्स ना जाल्यार आमी कितें आसा हांगा? तुका सांगना जाल्यार आमी कितें तुमी करचें ना करूं नाका. राव मरे, तुमी करचें ना करूं नाका. हांव हांगा सांगपाकूच आसा बाबा. हांव परत सांगता हांव सांगपाक तुवें म्हाका सांगला 9 तालुक्यांनी करा. तुम्ही जर He's answering. Just wait. He's answering. Just wait. He's answering. Sir. Let us observe the rules of the house. I know that. Conduct of the business has to be according to the rules. कायच्या काय कोण जाय तेन्ना कितें इचारता, कोण जाय तो जबाब दिता. बाजार करता असेंब्ली बेजार करूं ना. तुम्ही Speaker. बाजार करता मरे. बाजार केला अशें शिस्त पाड नाजाल्यार व्हडली शिस्तांचे उलयता तूं. प्रिन्सिपल आनी तत्वांचे उलयता. शिस्त कितली आशिल्ली पळय आमी पळयल्या. स्पीकर सर, Opposition जाला इतले शिस्त एका कितें शिस्त म्हाका सांगपाची गरज ना. म्हाका शिस्त कितली आसा तें हांव जाणा. ह्या लोकांनी म्हाका सांगपाची गरज ना शिस्त. स्पीकर सर, मंत्री हांव आनी आवाज थंय चल्ला नाका जालो. अरे आवाज तुका हो प्रश्नय आहा तो शिगम्याचो आनी हो प्रश्न आहा तो सेन्सिटीव. व्हेरी गुड. हांव तें म्हणना. स्पीकर सर, हो जेन्ना शिगमो डिक्लेअर जालो, आमी शिगमो करपाचो 1-2 म्हयने पयलीं आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केलो. तेन्ना कोवीड जी आहा आमची ही दुसरी लाट जी आहा ती चालू जावन आसलेली. ह्या हेजे भितर कोवीड आनी हो कोरोना दुसरी लाट चालू जाल्या. तेज्या खातीर आमकां गव्हर्मेंटाक सिरियस घेवपाक जाय. कारण आमी बहुजन समाजाचे लोक आमकां लोकांक सांबाळून फुडें वचपाक जाय. हांव शिगमो हो करतलो म्हणून हांवें सीएमाक 2-3 फावटी सांगलें, सीएम राव मातसो विचार करया. कारण आतां पेशंट वाडल्यात. 190 जाले. करप काय ना करप म्हणून ताका ते पयलीं विचारले. तो म्हणटा आनी 9 कडेन कर म्हणटा. हे सभागृह आनी गोंयची वाट लावपा आयल्या. डिक्लेअर करा मरे. तेच आमी डिक्लेअर करतात मरे. अजून आमी काय सांगू ना शिगमो बंद जातलो या शिगमो चालू जातलो म्हणून. व्हेरी गुड. आतां समज तुमकां सगळ्यांक आतां ते सीएम उत्तर दितलो कशाक. व्हेरी गुड. पण हे शिगमो हो आमचो स्टेट फेस्टिवल आनी आमकां आमची संस्कृती जिवन दवरपाक जाय. आमची संस्कृती गोंयभर पावोवपाक जाय. आमची संस्कृती नॅशनल लेवलाचेर पावोवपाक जाय, इंटरनॅशनल लेवल पण समोर आज हें कोवीड आयिल्लें आहा. लोकांचो जिवूय आमकां सांबाळपाक जाय. तें घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. फाल्यां आज आमी समज काल समज हांवें सांगलें हें बंद म्हटल्यार आज हो आवाज करतालो कित्याक बंद काय म्हणून. चालू दवर म्हटल्यार हो आज आवाज करतालो. केसीस वाडले, मेले जाल्यार म्हाजें नांवान आवाज सुटलें. मागीर दुसरो तेजो फुडलो आतां म्हणटलो बाबू पर्संटेजा खातीर करता म्हणटलो. असलें आहा स्पीकर सर. ना राव मरे, तुजें नांव घेतलां हांवें. तूं किरो स्पीकर सर. स्पीकर सर तेजें नांव कांय घेवना. हांव सोंपयता. हे आमचे सगळ्या स्पीकर सर सिरियस हांव सोंपयता. सगळ्यांनी एक डिसिजन घेवया. सगळ्यांनी एक डिसिजन घेवया. जाय का नाका. एकूच मिनिट. स्पीकर सर, आमी कन्सिडरिंग राज्यांत केसीस परत वाडपाक लागल्या. काल 189 जाले. डेली ना म्हटलें जाल्यार दिसाक एखादी दुसरी डेथूय जाता. आमकां शेवटी सगळ्या लोकांचें आरोग्य हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आयज ह्या फोरमा वयल्यान आमी सार्वजनीक शिगमो जो गव्हर्मेंट शिगमो करताले तो कॅन्सल करता. तो करिना. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दुसरी गजाल आमकां कॉम्पेन्सेट जेंकां करपाक जाय पळय पुरूय कॉम्पेन्सेट केल्ले. ओके, त्याच लायनीचेर वॉट एवर द कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय जेणे जेणे तयार केल्लें आसा आनी कितें त्या लायनीचेर आमी
स्पीकर सर, वॉट एवर द थिंग्स ज्याने कॉम्पेन्सेट कितें करपा जाय त्या पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करता. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी धार्मीक शिमगो उत्सव जो देवळांनी जाता, जो गांवांत जाता, तेंच्यांनी शिमगो उत्सव आपूण लिमिटेड जेका आमी म्हणटा तो लिमिटेड पद्दतीत करचो, ताका परमिशन घेवन येवपाची कांय गरज ना. बट सगळ्यांनी SOP जी आसा ही फॉलो करची. आमी जशें म्हणटा की मास्क वापरपाक जाय, म्हाजे कडेन आसा, फक्त उलयतना काडला. मास्कूय वापरपाक जाय, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करचें, सॅनिटायझर, कारण परत एकदां जर खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यार आमकां त्रास जातले. त्या खातीर लोकांचें आरोग्य हे पयलें आसा. उत्सव दर वर्सा येत रावतले, हे सगळें कन्सिडर करून फक्त परमिशना खातीर कोणी दिवचें न्ही, बट ओवरऑल शिमगो जालो किंवा बाकीची सगळीं फेस्टिवलां आसतलीं, ह्या सगळ्या फेस्टिवलांचेर खंय तरी लिमीट येवपाक जाय. नंबर जो आसा हो लिमिटेड आसपाक जाय. इवन जो लग्न सुवाळे चालू आसा, बर्थडे पार्टी चालू आसा, ह्या सगळ्यांचेर सगळ्यांनी SOP फॉलो करची, इतकें हांव मागता आनी ह्या विशयाचेर हांगा थांबवया. सभापती महाशय, माझी एकूच विनंती आसा की तुम्ही सरकारी पातळीवर करू नका, ते धार्मिक पातळीचे लोक करतात तेंका करून शिमगो हय सहमत आहा. स्पीकर सर, सारखे मिसअंडरस्टँडिंग जाता आनी हांगा शिमगो जाता आमच्या सभागृहात. स्पीकर सर, ना स्पीकर सर, तो शिगमो जो करपाचो आसलो जायत सगळ्या गोंयभर करपाचो आशिल्लो, नाजाल्यार जर तुमकां हे कोविडा संबंदी कितें आसा जाल्यार ते वाडटा जाल्यार तुमी विचार करचे. आमी सगळे जे आसा हांगसर सगळे आमदार आसात आनी हे सगळ्या आमदारांक आमकां कळटा जे रोगाचें हें वाडलां किंवा कोविडाचें हें वाडलां. आनी आमी सुद्दां आयज आमची सुरवात जाता, आमी 1980 सुरवात केल्ली फोंडेच्यान, ती आमी आयज म्हाळशेचो आशिर्वाद घेवपाक वयता आमी सांजचे, आनी आशिर्वाद घेवन येता आनी आमच्या वांगडा एक शिगम्याचो मेळ वयता. इतल्यान आमी हें करता. थँक्यू. स्पीकर सर, तशेंच सार्वजनीक होळी ही सार्वजनीक होळी जावची न्ही, आनी हॉटेल्स आनी काही जरी होळी आसत जाल्यार तेंच्यांनी बी रेस्ट्रिक्शन्स दवरची सगळ्यांनी. हें म्हाजें म्हणणें. इवन दो गुलाल सार्वजनीक रित्या जातालो तोय गुलाल बी ना, व सार्वजनीक रित्या मोठ्या प्रमाणात कोणीच खंयचे कार्यक्रम जे आसा हे करचे न्ही. Alex. 1 minute. Last one, Jirao. एक मिनिट. गोंयचे सिच्युएशन पळोवन आनी कोविडचे पेशंट वाडल्या खातीर शिगमो ह्या फाटी जावचो ना आमचो. Okay. Alex, last one. Speaker sir, I may be permitted to call the attention of the House. Fear and anxiety amongst devotees of St. Francis Xavier Church and the religious devotees regarding the precarious state of the Bomb Jesus Basilica at Old Goa due to widespread damage caused by the ingress of rainwater and imminent danger of collapse. Action the government proposes to take. Speaker sir, time and again this issue has been coming up that a very religious and very holy place is been infested by termites, and the main items which are attacked are of very significance and high holy value. Speaker sir, I would call upon the government to see that archaeology department and the archaeology on a whole does everything to protect these structures, because the structures are some of which we may not be able to be replaced. So they have to be protected, and I am raising this issue in the interest that archaeology, which is also part of the tourism and part of our culture, it needs to be protected, and please see that it is done. That's all. It has to be taken on top priority. Basilica of Bomb Jesus जे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट आसा. ESI जे आसा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ते पळयता. तरी देखून गोंयचे साहेब थंय आसात. ताका लागून जेन्ना पूर्व हो प्रॉब्लेम जालो, लिकेज जावपाक लागले लॉकडावन पिरियडाक, तेन्ना खुद मुख्यमंत्री तेन्ना थंय विजीट केली, हांवें केल्ली. आनी जो औरंगाबादचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो लॉकडावन पिरियडा खातीर तांचे Under Rule 16 of the procedure and conduct of the business, I move a motion to extend the sitting of the House
10 minutes. जेन्ना आमी आमचे नदरे हाडले उपरांत आमी थंय स्वता हांवें सुद्दां विजीट केल्ली सीएमान केल्ली आनी जेन्ना ती लिकेज जाय तो जो औरंगाबादचो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेजे लेबर गेले लॉकडावन पिरियडा भितर पूण आमी मागीर ते कॉर्डिनेट केले आनी तांकां हाडले आनी पावसाचे पयलीं तें काम कंप्लीटूय केलें 27 लाख खर्च करून तें कामूय कंप्लीट केलां आनी आतां ते फुडें सुद्दां हे ESIचे मॉन्युमेंट आसले कारणान आमी परत एक फावटी ओल्ड गोवा वर्ल्ड हेरिटेज कोऑर्डिनेशन कमिटी केल्ली आसा तुजो चेअरमॅन CM आसा वायस चेअरमॅन हांव आसा पण फुडें असलो त्रास जावपा जायना हे सुद्दां आमी केअर घेतले आसा पूण पोरू जेन्ना आमी ताबडतोब हांगा विजीट करून ते इंस्ट्रक्शन दिवन औरंगाबादचो कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन घेवन तें काम कंप्लीट केल्लें आसा. The house is adjourned up to 2:30 p.m.